मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा. तर आयज आसा ट्यूसडे, मंगळार आयज, आणि सकाळची न्ही आतां 8:15 जाल्या. तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांवें सकाळी स्टार्ट केल्लो आसा. खूब टायम जालो, खूब तेंप जालो तुमच्या वांगडा रुटीन व्हिडिओज जे आसा पळय न्हू, म्हळ्यार लॉंग व्हिडिओज ते शेअर करूच नाशिल्ले. मिनी व्लॉगानूच न्ही तुमच्या वांगडा हांव म्हाजें डेली रुटीन असो करून मिनी व्लॉग जे आसा पळय ते शेअर करतलें. तर खूब जाणांनी म्हाका रिक्वेस्ट केलें की तूं तुजे लॉंग व्हिडिओज रुटीन व्हिडिओज जे आसा पळय न्हू ते परत स्टार्ट कर अशें म्हणून. तर म्हटल्यार आयज जो आसा पळय लॉंग व्हिडिओन म्हाजे रुटीन व्हिडिओज आसा पळय तो तुमच्या वांगडा शेअर करुया अशें म्हणून. लॉंग व्हिडिओ अशें ना की सामकेच बंद केल्ले हांवें, म्हणून लॉंग व्हिडिओज हांव करतालेंच, बट कशें खंय वता तेन्ना कितें फेस्टिवल आसा तेन्ना अशें जात्रा देवळान वचप करप आसतालें पळय तेन्नाच. नाजाल्यार लॉंग व्हिडिओ जे आसा पळय ते मोस्टली अशें रुटीन बी शेअर करनासलेलें. तर म्हटलें चल आयज डेली रुटीन जो आसा पळय म्हाजो तो तुमच्या वांगडा शेअर करुया अशें म्हणून. अशें ना की मॉर्निंग टू आफ्टरनून रुटीन अशें ना, जस्ट जनरल डे म्हाजो नॉर्मल डे कसो आसता तोच तुमच्या वांगडा आयज हांव शेअर करता. तर आतां न्ही 8:15 सुमार जाल्या. घरातले थोडेशें काम जालें, म्हटल्यार कशें क्लिनिंगाचे रिलेटेड जें कितें काम आसा पळय तें जालें, आनी ब्रेकफास्ट जो आसा पळय तो रेडी जाता भितर. ऑलमोस्ट जायत येयलो. आयज ब्रेकफास्टाक न्ही आमगे पातळ पोळे केले हांवें. काल राती भाजी केल्ली, सो ती भाजी आसा, सो तेच्या वांगडा पातळ पोळे केल्या. पातळ पोळे इन सेन्स ते तांदूळ फुगपाक घालून वांटून बिटून तसलो वावर हांव पोळ्या वांगडा केन्नाच घेवन बसना. फुगीचे पोळे जेन्ना करता पळय तेन्नाच, नाजाल्यार न्ही हांव पातळ पोळे जर करपाचे आसा जाल्यार पीठ घोळून करता. सो ते म्हळ्यार ती पोळ्याची रेसिपी जी आसा ती ऑलरेडी म्हाज्या चॅनलाचेर अपलोडेड आहा. तुमकां जर कोणाक इन इजी वे तशें करपाचें आसा जाल्यार सो तुमी ती म्हाजी रेसिपी जी आसा पळय ती चेकआउट करपाक शकता. सो इन्स्टंट अशें जाता. आनी सेकंड थींग म्हटल्यार तुमी म्हणटली काल हांवें घरा कडेन व्हिडिओ शेअर केल्लो आमी केन्ना येयली काय म्हण. तर जो तुमी व्हिडिओ पळयल्लो पळय तो संडेचो. सो संडेक आमी सगळें मार्केट बी करून घरा कडेन गेली, आनी काल मंडेक आमी हांगा आयली घरा कडेन, म्हळ्यार सावड्ड्यासान घरा आयली. सो काल हांवें कांय शूट करुना. आयज आसा मंगळार, तर तुमी कन्फ्यूज जायनाका की आमी केन्ना येयले काय म्हणटा. काल मदीं एक दीस ब्रेक जालो, सो काल मंडे आशिल्लो, काल आयली आमी घरा. तर भितर म्हजें पोळ्याचें काम चल आसा, थंय बेगीन या भितर पोळे करपतले, नाजाल्यार दाखयता तुमकां. गरमी सो हे पॅड हांगासर, आनी एक पोळ्याचें अशें उरलां, आनी एक पोळ बी जातलें, आनी हे हांगासर करून सगळें रेडी जाल्लें आसा पोळे. सो आतां हो न्हांवपाक गेला, न्हालो की मागीर ब्रेकफास्ट. तर ब्रेकफास्ट बी सगळो जालो. हो गेलो आपल्या कामाक. आतां न्ही जेवणाच्या तयारीक लागता. टायम म्हणलें सकाळी जालें ना, 9:15 जाता ते आसा, बट मागीर लायट वता, मिक्सराक प्रॉब्लम जाता, किंवा मागीर गरमी जावपाक लागता न्ही, 11, 11:30, 12 जाता अशें म्हणल्यार. अशें म्हणून म्हटलें पयलीं रांदपाचें काम आतां आसा न्ही, समतेच करून घेवया. फ्रीचो टायम आसाच न्ही, मागीर बसया, आतां काम करया अशें म्हटलें. तर आयज न्ही आमगेर जेवणाक कितें तें तुमकां दाखयता. ओके. तर आमगेर न्ही आयज जेवणाक सांसव. खूब टायम जालो घोटां सोदून काल न्ही येता आसतना वाटेर सावन घोटां हाडले. 100 रुपयांक 10 घोटां. सो आसूं म्हटलें घेवया, कित्याक की ह्या वर्सांनी मेळूच ना न्ही घोटां बिटां, पळोवच ना आजून. एप्रील अर्दो जालो, सो स्टील सांसव बी कांयच खावनाशिल्लें. खूब तेंप जालो, खूब दीस जाले सोदतालें हांव. सोदून काल हाडली. 100 रुपयाची जस्ट एकूच वांटो हाडला. तर पळोवया म्हटलें आयज करून. एक्चुली आयज नॉनवेज आमगेर, बट स्टील आयज घोटां हाडल्या न्ही म्हणून सांसव करता. आनी फुडें कितें करपाचें तें आजून डिसायडेड ना. सद्याक सांसव करता आनी शिताचो वावर जो आसा पळय तो करून घेता. ओके. चलो आतां ही पयलीं हांव सोलून निवळ करून मॅरिनेट करून घेता, आनी मागीर मिक्सर बी लावन घेता. सो सांसवाची रेसिपी जी आसा पळय ती हांवें ऑलरेडी तुमच्या वांगडा शेअर केल्ली आसा. दोनी टायपाचें, म्हणल्यार हांव 2 टायपाचें सांसव करता. तुमच्या वांगडा दोनी रेसिपी जी आसा पळय ती हांवें शेअर केल्या. एक म्हटल्यार सोय वांटून जे नॉर्मली सगळ्यांगेर करता पळय तशें, आनी दुसरें म्हळ्यार सोय नासतना बेश्टे खुटे सांसव जाका म्हणटा पळय ते. दोनी रेसिपी आय थिंक लास्ट इयर कितें तरी हांवें तुमच्या वांगडा शेअर केल्या. तुमकां म्हाज्या चॅनलाचेर दोनी रेसिपी ज्यो आसा पळय त्यो मेळटल्यो. तर आतां तुमच्या वांगडा रेसिपी अशी शेअर करना हांव, बट रुटीन म्हाजो शेअर करता न्ही, सो तितून दाखयता तुमकां. रेसिपी दाखयना, बट सांसव जे आसा पळय ते करून घेता. ओके. चलो हांव पयलीं तोरां जी आसा पळय ती क्लीन करून घेता, आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो ही न्ही तोरां जी आसा पळय म्हटल्यार घोटां, ती न्ही हांव हेजेर हें करता, स्पुनान नाकटा आनी मागीर दुखता सामकी.
पयलीं करता तेन्ना कांय कळना मागीर दुखता. आनी अशी जी डार्क कलरची घोटां आसा पळय न्हू ही न्ही घट अशी आसा आनी ही न्ही बरी पळयात मोव अशी आसा पिकल्या आनी ही मातशी कच्ची अशी दिसता. विचारलेलें तिका हांवें, ती म्हणपा लागली ना त्या आंब्याची तोरात तशी पडटा घट अशी म्हणून. सो ओके म्हटलें, बट भितर पिकल्यात. असं करून स्पून धरून काडलें न्ही बऱ्या पडटा, नाजाल्यार सगळें हें जाता नाकटां असं दुखोन वयता मागीर दीसभर नाकटां दुखपा लागता. सो अशाच रितीन न्ही हांव बाकीची सगळी तोरां जी आसा पळय न्ही ती क्लीन करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. मीठ आनी गोड जे आसा पळय न्हू तें एक वांगडाच लायल्यानी बरें जाता. थोडी जाणांनी फक्त मीठ लावन दवरता आनी गोड जे आसा पळय तें शिजयता तेन्ना घालता. हांव न्ही मॅरिनेट करता पळय तेन्नाच मीठ आनी गोड लावन दवरिता, बरें जाता. सो हेंकां न्ही आतां आमी काडून सायडीन दवरुया धापून. आनी हांव न्ही पयलीं मिरसांग जी आसा पळय ती वांटून घेता. सो हे हांगासर न्ही म्हजे सांसव जे आहा पळय न्हू ते रेडी जाल्ले आसा. मीठ लायिल्लें हांवें बट मातशें अळणी आसा म्हणून आनी थोडेशें मीठ घातलां. मिक्स करता आनी गॅस जो आसा पळय न्हू तो बंद करून घेता. तोरां चडूय शिजली की ना मागीर न्ही तें सगळें भेरभेरें अशें जावन वयता. सो तुमकां जर दाट अशें जाय न्ही जाल्यार तुमी दाट दवरल्यार जाता. म्हाका न्ही हें शिता वांगडा जेवपाक जाय, म्हाका आवडटा शिता वांगडा जेवपाक. सो ताका लागून हांवें न्ही हेजी थिकनेस जी आसा पळय ती मातशी अशी रनी अशी दवरल्या. ओके, हें जालें म्हजें रेडी. बंद करता आनी बाकीचें रांदपाचें जें आसा पळय तें करून घेता. दनपारची न्ही ऑलमोस्ट 2 जाली आनी आमगेर जेवणाची तयारी. बाबा आयदन धुयन तूं बेश्टें ताटां उदक घालून उडयता वाडपा लागून. असो आवाज करता जसो आयदन धुयता आसा. सो आमगेर जेवणाक न्ही आयज हांवें पळयात सांसव जे उदक केल्ली पळय तें आनीक काल न्ही घोटां घेतलेली पळय गे थंय काणकोण तेन्ना निरपणस घेतलेले. सो तो बी फ्राय केला. आनी आयज एक्चुली नॉनवेज न्ही, सो काल शिवराक जोडलो हाका नॉनवेज जाय म्हणटा म्हणून लेपो हुमण केला आनी बंद केलो गॅस बंद करपा न्ही. आनी हें केलां कितें जाणां कुल्ल्यो 2च कुल्ल्यो हाडलेले हाणें. सो त्यो स्टीम केल्यो गरम लागलेले. 2च हाडलेले हाणें. सो त्यो स्टीम केल्या. तर हेजी बीन रेसिपी जी आसा पळय ती ऑलरेडी हांवें दाखयल्या, आमी दाखयल्या न्ही. सो त्यो स्टीम केल्या. आनी हे सगळें हेजी रेसिपी बीन आसा, सगळ्यो रेसिपी आसा आयज ज्यो कितें तुमच्या वांगडा अशें दाखयला पळय तुमकां केला म्हणून ते सगळें. सो आतां 2 जावपाक येयली, जेवन घेता आमी.
आनी मेळटा मागीर. सकाळीं लागलेलें हांव रांदपाक, अजून रानांत आसा. फायनली सकाळीं कितल्या बेगीन रांदपाक स्टार्ट केल्लें तुमी तर पळयल्लेंच न्ही. सो रांदून करून जालें आनी जेवन बी घेतलें. आनी जेवलें म्हणटकीर तोच वाव न्ही, आयदनां धूय, किचन क्लीन कर, तें सगळें करून घेतलें. सो आयज मातसो लेट जालो जेवपाक. अशें ना की खूब आयटम केल्या म्हण रांदपाक वेळ जालो अशें ना, हेका लेट जालो येवपाक. सो ताका लागून जेवपाक बी लेट जालें. एक्चुली म्हजें रांदून बेगीन जाल्लें, आयज हांवें बेगीन रांदपाक स्टार्ट केल्लें न्ही. सो सांसव हुमण हें सगळें न्ही हांवें बेगीन केल्लें. आनी शीत जें आसा पळय न्ही तें लेट, कित्याक की तें मागीर थंड जातकीर बरें जायना न्ही अशें म्हणून. हेका कॉल केलो, हेका लेट जातलो म्हणपाक लागलो हो. सो सारको 2 सुमार आयलो. मागीर जेवन बिवन घेतलें. आतां जस्ट जेवन सगळें कामां बिमां करून फ्री जालां. सकाळ फुडें काम करपाक स्टार्ट केलें खरें, मदीं मातसो थोडोसो टायम मेळ्ळो. मागीर तितून आनीकूय कितें अशें दिसता न्ही मागीर चल रांदून जालें न्ही आतां खूब टायम आसा, कितें करया अशें म्हणून. सो तशेंच आनी थोडें काम केलें, बट शूट करूं ना. क्लिनिंगाचें बी थोडेंशें काम आशिल्लें सो तें केलें. आनी ह्या दिसांनी म्हणून पळय क्लिनिंगाचें काम म्हाजें इतलें वाडलां इमॅजीन करूंक शकना तुमी. इतलें क्लिनिंगाचें काम वाडलां कित्याक की भायर धुल्ल इतलो जाता, गाडयो इतल्यो यो वच जाता, सगळं धुल्ल भितर घरान. आनी तो धुल्ल घेवन म्हाज्यान तर रावपाक जायना. आतां हो तुमकां जो फाटल्यान टीव्हीचो हें दिसता पळय न्ही, तेजेर आतां धुल्ल जालो तें पुसपाक जाय. मेन म्हटल्यार तें क्लीन करपाक जाय. कित्याक ह्या दिसांक कोण कोण अशें इन्विटेशन कार्ड्स ते घेवन येताले, मागीर कितें म्हणटाले कितले घरान बुरशे अशें म्हणून. आयज मातशें हांवें किचनान क्लीन केलें. सो एक्चुली पयलीं हांगा करप आशिल्लें, बट आसूं म्हटलें किचनानूच आसलेलें न्ही सकाळच्यान, तेंच करून काडलें. आतां पळोवया फाल्यां बी हांगा क्लीन करप जाता काम. आतां सांजचें तर करपाची कांयच हिम्मत ना. स्वेटींग पळयात कशें जाता तें, गरमेन सामकें नाका जाता. सो सांजच्यांनी कांय करचें ना, आतां डायरेक्ट फाल्यां पळोवया कितें करपाचें तें क्लिनिंगाचें बी. सो आतां म्हटलें जेवन खावन सगळें जालें न्ही, पयलीं म्हटलं व्हिडिओ एंड करून घेवया अशें म्हणून. मागीर एकदां उरलो की तसोच उरता. सो आतां आनी सांजचें म्हाजें एक्चुली कांयच ना. टायम आसा सांजचो फ्रीचो, म्हणल्यार अशें व्हडलें कांय काम बी ना प्लॅन केल्लें, बट क्लिनींग करपाक जातलें. बट म्हाजें आयज मन मातशें बी ना, कित्याक सकाळच्यान कितें कितें करत आसा न्ही. आसूं म्हटलें तर पळोवया आतां सांजचें कांय ना. सो ताका लागून म्हटलें व्हिडिओ जो आसा पळय तो पयलीं एंड करून घेवया अशें म्हणून. सो चलात तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगासरूच एंड करता. आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजचे. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनलाचेर चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय. सो गरमी कसली जाता न्ही, रावपाक जायना. आतां दिसाचें तरी म्हाका बरें दिसता, मागीर सांजचे जशें 6-7 जाली की ना आनी गरमी जाता, सामकी ऊब मारता भितर. सो तेन्ना तर सामकेंच रावपाक जायना. पळोवया पावस केन्ना स्टार्ट जातलो तो. सामकें आतुरतेन म्हणटा तशें हांव जाल्यार पावसाची वाट पळयता. डेली अशें सकाळ फुडें किंवां सांजचें जाता दमटी अशी, बट पावस तर काय पडना. त्याच दिसा एक दीस कितें तरी मातसो पडलेलो, तेच्या नंतर पावसूच ना. 1 काय 2 दीस कितें तरी. पळोवया केन्ना पावस येता तो. आतां एप्रील अर्दो जाला, मे म्हयनो उरला. सो चलो.